खंय तरी सरकार प्रयत्न करता जी बरी लायन जाय ती हाडपाची बी, पण ते जाय मेरेन इवन जर ती लायन सुद्दां आयली एक बॅकअप म्हणून तुम्ही फक्त डीजी सेट्साचेरूच कित्याक अवलंबून रावला, कित्याक हॉटेल इंडस्ट्री, बिकॉज डीजी सेट्स जे फ्युअल यूज करता इज नॉट गूड वेन द फ्युअल इज बर्न, पोल्युशन जाता. आनी आमी जर ग्रीन आनी सस्टेनेबल म्हणटा जाल्यार आनी काय ऑप्शन्स आसा काय कितें की तातूंतल्यान एनर्जी जनरेट करून हॉटेल्स यूज करू शकता. आता सोलर पॅनल्स आणि गव्हर्मेंटान म्हटला तुम्ही घाला, ग्रिडाक कनेक्ट करा, बट लुकिंग एट द इन्व्हेस्टमेंट न्ही आणि ताजी सबसिडीज डजंट मॅच बाकी स्टेटान. उदाहरणाक दिल्ली डेफिनेटली आय नो देर इज लॉट ऑफ सबसिडीज इवन फॉर EV व्हेकल्स, म्हणजे आता इलेक्ट्रीक व्हेकल्सांक सुद्दां भरपूर सबसिडीज दिल्या वेर दे प्रोमोट पीपल टू बाय. समजा आमकां तशी सबसिडी दिवंक लागले मेळ्ळी आनी एवरीबडी पीपल वील वॉच फॉर मी that आमकां समजा सायजेबल अमाउंट दिले that each hotelier will definitely go in for a solar panel where we can connect it to the grid. म्हणजे जितको आमी पावर एक्युमुलेट करता तो ग्रिडाक घालून एटलीस्ट आमची बिलां तरी कमी जातली. म्हणजे आमकां ते मॅच जायना. आमी जे पळयल्ले जशे 30 लाख 40 लाख इन्वेस्ट करप आनी फायनली एंड ऑफ द मंथ कांय असो व्हडलोसो कळ्ळे की आमची लायट म्हणटा ती सांजचे 4 ते 5 पर्यंत 4 पर्यंत काबार सूर्य, मागीर ताजे उपरांत जायना. आनी तातूंतल्यान 6 म्हयने आमचे पावसाचे ऑलमोस्ट 5 म्हयने तरी खरे, म्हणजे पावस आनी जाता तेन्ना कांय जायना. सो वॉट वी गेट सनलायट इज फॉर हार्डली फ्यू मंथ्स, कळ्ळें न्ही. आनी तातूंत आमचें सगळें समज इन्वेस्टमेंट काडपाक जाय जाल्यार इट डजंट मॅच. म्हणजे लॉजिस्टिकली आनी कोण एकाउंट्स घेवन बसला ताका कळटलें बाबा इतको इन्वेस्ट करून इतकें कांय ना, हे जनरेटर सेटूच बरें म्हणटा फायनली जाय तेन्ना आमी चालू करया. पण हियर गव्हर्मेंट हॅज टू कम इन पिक्चर. बाबा वी आर गोइंग टू गिव यू सपोर्ट, वी आर गोइंग टू गिव यू सबसिडीज, कायंडली पूट दीस आनी आयडेंटिफाय पीपल हू कॅन डू दॅट एट अ गुड प्रायस. Tata companies also who manufacture solars, some branded companies, so that their service is provided later on. So I think if that support comes from government, all the hoteliers will be going ahead. आता सोलर उदक आमी उदकाचे सोलर्स घातले आसा, तशेंच आमी वॉटर जनरेटर्स घातलेले आहा, जनरेटर्स. तातूंत वी ट्राय टू यूज सोलर एनर्जी फॉर हिटींग अप वॉटर, कळ्ळें न्ही. तातूंत मदीं आमकां थोडीशी सबसिडी आशिल्ली, पावराकूय तांच्यांनी तशेंच करपाक जाय. आय थिंक निलेश काब्राल इज इन चार्ज ऑफ ऑल दीस पावर डिपार्टमेंट एंड देर सबसिडीज. So government should come forward and give us sizable amount. Baba, this is what offer we can give you, and definitely we can go ahead. And everybody, I'm sure, most of the hoteliers and industries will come forward to do. सर सेराफीन सर, तुमकां जर अश्यो ऑफर्स आयल्यो तुमकां कितें दिसता लोक फुडें सरून घेतले? बिकॉज कित्याक आतां अनेक जाल्लें आसा. प्रत्येक हॉटेल आपूण एक इको फ्रेंडली हॉटेल अशें म्हूण दाखोवंक सोदता. आमी तरी गार्बेजीच्या बाबतींत ल्हानशें करतात घरा कडेन. सोलर हिटींग केलां, सोलराचेर आमी एमर्जन्सी लायट्यो थोड्यो बसयल्या, थोड्यो जशें गौरीश बाबान सांगलां. एक इम्पॉर्टंट खबर म्हटल्यार कितें तें गणीत बसना. 100 तुजो जनरेटर बरो, कित्याक 5 लिटर डिझल घायले 500 रुपयांनी काम सुटलें. आतां इतले लाखांचो एका हॉटेलाक घालपाक मिनिमम 40 लाखाचो तरी पावर स्टेशन घालचें पडटलें, 40 lakhs. आनी 40 lakhs इन्वेस्टमेंट टू रिपे विथ ऑल दीस कोवीड आनी हे ते. आनी गोंयांत ट्युरिजमाकूय तितलो गेस्ट तितलो रूम रेंट जो आसा तो गोंयां एवरेज रूम रेंट तो तितलो सुंदरसो ना जो बाकीचे स्टेटींत आसा तसो. महाराष्ट्रांत आसा तसो गोंयां ना. आनी महाराष्ट्रांत पावर असो ना, हिंगा पावर वयता. सो हे रूम रेंट पळय आसा तेजेर एक बिलकूल बसना. जरी तर गव्हर्मेंटान बरी सबसिडी दिली आनी EMI बरे भाशेन बसयले जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे हॉटेलियर जाका एनवायरमेंट फ्रेंडली वचपा जाय खऱ्यानूच जॉयन जातले. आनी वी कॅन फोर्स देम, एड्युकेट देम, एंड ऑटोमॅटिकली गोवा वील बी मोर एंड मोर ग्रीन एज फार एज द पावर इज कन्सर्न. बट ताका सरकाराचो आदार जाय म्हणल्यार जाय. आनी फुटींग पण जावपाक जायना. म्हणजे कितें तूं सबसिडी दिता म्हणटा आनी तूं ताका फंडांत घायलो दिता म्हणलें, आनी नाव सबसिडीज वील बी रिलीज आफ्टर
3 years or 2 years म्हणलें जाल्यार ताका तुवें आनीक त्रासान घातलो, तो त्रासांत आसलेलोच, तुवें ताका आनीक त्रासान घाल, तें जावपाक जायना. अप फ्रंट सबसिडी दिवपाक जाय. ही तुजी सबसिडी फाल्यांच्यान चालू कर, अदीक आनी अदीक लोक जॉईन जातलो.